बागेवन जुवांवाचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तो ताची आज्ञा, ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवे जियेता आनी देव ताचे सवे जियेता. तो आमचे सवे जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मानून घेवं नाकात, पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कोसाक लावन पळयात. कारण जायते फटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश हे खुणे वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा स्वयंबांत आयला म्हूण मानून घेता तो देवाचो संदेश घेवन येता. आनी जो कोण जेजूक असो मानून घेना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोध्याचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी तांचेर तुमी जोयत वेला. कारण जो तुमचे सवे आसा तो संवसारान आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले. देखून संवसाराची भास ते उलयतात आनी संवसार तांचें आयकता. पूण आमी देवाचे आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचे आयकून घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फटकिरो तो आमकां कळटा. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. राष्ट्र तुजें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत. हांवें तुका आयच्या दिसा जोम दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगली प्रितूम तुजे आदीन करतलो. जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. आतां राजांनो, समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभाऱ्यांनो, सोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचे भें धरात आनी थरथरून ताच्या पांयां पडात. जबाब, राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. जेजू स्वर्गराज्याचे शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांवाक कैदी केलो म्हूण आयकले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी नाजरेत सोडून जेबुलनाचे आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या कापुर्नांत ताणें ठिकाण केलें. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळून येवंक जाय आसलें. जेबुलनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्याचेर वाटेर जॉर्डनाचे पेले तोडी आसलोले राष्ट्रांची गालिल्या.
काळोखांत रावतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावली पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तेन्ना तावन जेजू अशें म्हणूंक उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक सुर्गींचें राज येवचें जालें. गालिलेच्या दर्याचे देगेर चलतना ताणें दोगां भावांक पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत पागेर मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेंच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापाच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेंच होडें आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून फिरून तांचे देवस्थानांनी शिकवण दितालो, राजेचे शुभ वर्तमान पुरगोडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्ख्या शिरेक गाजलें आनी समेस्त वायटेकारांक सोबार जिन्साची पिडेन आनी कश्टां दोगदांनी वळवळटल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मोरलूक मारलोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचे सुरशीं हाडटालीं आनी ताणें तांकां बरीं केलीं. गालिल्यांतावन 10 नोंगराचे प्रांतांतावन, जेरुसलेमांतावन, जुडेयांतावन आनी जॉर्दाना पोलतोडीच्या प्रांतांतावन येवन लोकांच्यो व्हड उरपोजी ताचे फाटल्यान वेताल्यो आनी आख्ख्या जॉर्डनांतावन. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोळ. जिवीत बदलात, कित्याक सुर्गींचें राज येवचें पावलां. नियाळाक आदार. हो आविस्वोर जेजूचे भौशीक वावराची सुरवात. जेन्ना जेजू म्हणटा, सुर्गींचें राज आपणायतुनी जाल्यार जिवीत बदलात. परतून देवाशी येयात, कित्याक देवाचें राज मोगाचें, शांतीचें, भोगसण्याचें आनी बरमोशाचें. देवाचो उलो मनशाक ताची चूक दाखोवंक न्हय, पूण हें आमंत्रण आपले परतून वेंगेंत येवन आपल्या सारकें जिवीत जिवंक आनी आपल्या पुताच्या वावरांत भागेली जावंक. आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट आसतलेच, पूण भियोन रागान पळ काडून जायना, कित्याक देवा इतलो मोग आनी ऊब आनीक खंयच आमकां मेळची ना. तो दिसपट्टी मागण्यांत रावुया, देवाचें उतर वाचून कश्टतल्यांक, पिडेवंतांक पेकोवणी दिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, बरें कुमसार करून, जिवीत बदलून, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन जेजूचें राज परगटूंक वावरुया.